गुढी पारोडेची मसणबुई सध्या वादात सापडल्या। आदिवासी लोक हे मसणबुयेत निमणे विधी करतात। ही सुविधा आमकां मेळची न्हू म्हणून सरकारान हे यत्न चलयल्यात वय। आम्ही मसणबुये खातीर कायदेशीर झगडटले, थळाव्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या। पळयात पुऱ्या बातमी। गुढी पारोडेची मसणबुयेत वचपाचे वाटेर एक बिल्डर रस्तो बांदता, ताका लागून वातावरण बरेच तापला। हो रस्तो मसणबुयेत वचपाची वाट आडयतलो। मसणबुयेची सुवात 5 गांवची देखून मसणबुयेक कंपाऊंड बांदपाची मागणी थळाव्यांनी केला। कांय जाण लासयतात आणि कांय जाण हे मसणबुयेत पुरतात। ट्रायबल एरिया नोटिफाय केल्ली जाल्यार सगळे प्रश्न सुटावे जावं येतात। थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे। सो आता सध्या प्रेझेंटली हो इश्यू कित्याक लागून जावपाक पावलो एकूच कारण आहा अशें आयकता गांवच्या लोकांकडे की थंयसर प्लॉट्स केल्ले आसा, बिल्डर प्लॉट करून ते विकूंक सोदता आनी ताका लागून ताका रोड जो आहा पळय वायडनींग करून हांगासर थंयसर त्या प्रॉपर्टी कडेन पावोवपाक जाय। आता एक गजाल सदांच आमी डिमांड करता ती म्हणटा ती ट्रायबल एरिया नोटिफाय करा। 2003च्यान आमी सांगता की 2003 ज्या दिसा तुमकां स्टेटस मेळ्ळो आमकां एसटी लोकांक लागून त्या दिसाच्यान थंय ट्रायबल एरियेचो सर्वे जावंक जाय आसलो, नोटिफिकेशन जावंक जाय आशिल्ल्यो। जरी तर नोटिफाय जाल्ल्यो आज हो प्रश्नच येवचो नाशिल्लो, आज प्रश्न येवचोच नाशिल्लो। प्रॉब्लेम फक्त एक गजाल आसा की आज गोंयान ट्रायबल एरिया नोटिफाय केल्ल्यो ना, त्यो नोटिफिकेशन जाल्ल्यो ना म्हणून आज ज्या भाशेन जे आहा पळय ते तुमी तर फंड तर पळोवपाक गेले म्हाका आश्चर्य दिसता की आज जर ते 3,500 स्क्वेअर मिटर एरिया आहा ताका कंपाऊंड तर बांदून तांकां तेंची जमीन ती लक्षात दवरा। एक मिसअंडरस्टँडिंग जे जाता पळय गव्हर्नमेंट लोक आणि जी जागा जी आहा पळय सध्या प्रेझेंटली ट्रायबल एरियाज ही कोणाची? ट्रायबल एरिया। गव्हर्नमेंट फक्त कितें करे तेंच्यांनी ऑब्झर्व करपाचें काम आसता। ते आमकां खबर ना कितें तें आनी हो रस्तो आतां तो आमकां खबर ना कोणी केला आनी कित्या पासत केला तो। आमी आतां सगळे एकठांय जाले आमच्या हे रस्त्या म्हणजे कोणी केला तो आमकां खबर ना, तेका सोदून काडपाचो। आमकां आतां इतले आमच्या भुरग्यांक इतले कळपाक जाय हो रस्तो कोणी केला तो, आमच्या मसणींतल्या कोण इंटरफेर जाता आमकां कळपा खातीर आमी सगळ्यांक एकठांय केल्ली कितें आसता। कोण हे घर घालून लोक मारता, आपल्या वास येता आणि किती येता। आमची परंपरा पहिली की परंपरा मुसळ आमकां जाय, आमी कोणाक दिवपाक ना। ओके, कितले जाणां मुसणी तुमगेले? दडीवाडकार, गुडीकार, काल्याकार, कार्याकार आणि मुळ्याकार इतले जाणां ही जमीन इतली जमीन हांगा बांदून दिल ना किंवा ताजेर डेव्हलपमेंट केलें ना। आता कारण हे सांगपाचें कारण म्हणल्यार इतलेंच की ही जी जमीन आसा किंवा ही जी मसण आसा ही सगळी ट्रायबल लोकांची आसा आनी ट्रायबल लोक हांगा पुरतात लासतात आणि हांकां ती सवलत मेळची न्ही म्हणून गव्हर्नमेंट ट्राय करता हो म्हाजे मुखार प्रश्न आसा। म्हणजे हांव गव्हर्नमेंटाक सांगपाक सोदतां की तुमी वेगळे वेगळे हातून तुमी स्मशान भूमी बांदतात आणि स्मशान भूमी बांदले तर जालें तर जाय ही जी जमीन आसा ह्या लोकांची जी प्रॉब्लेम आसा हे तुमी पयस करपाक कित्याक मुखार सरता? आणि हांव व्यक्तिशः आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की ताणें हांगा येवन ह्या जमनीचें इन्स्पेक्शन करचें, ह्यो जमनी पळोवचें, ह्या लोकांची डिफिकल्टी कितें आसा त्यो पळोवच्यो आणि जितले बेगींतल्यान बेगीन हे मुख्यमंत्र्यान ही जी कायदेशीर जें कितें आसा पळय न्ही ती करून दिवचें। आमी ही जमनी खातीर आमी कायदेशीर झगडटले, कोणी कितें केलां तें कायदेशीर झगडटले, परंतु जर समज आयज जो लोकाभिमुख सरकार आसा ह्या सरकारान जर समज ह्या ट्रायबलांची जर समज हे दूख ऐकून घेवन जर समज तिने बेगींतल्यान बेगीन सोडली तर जालें तर आमी ताचे सगळे गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।